एक्सिडेंट जावप आनी लॉ एंड ऑर्डर हाजो तसो संबंध आसा अशें हांव मानना. कारण लॉ एंड ऑर्डर इज टोटली डिफरंट. एक्सिडेंट कितें, आय वील ड्रायव रॅश एंड आय वील क्रिएट कॉज एन एक्सिडेंट. यू कांट, हू वील स्टॉप हिम. आतां जितले काल हांव पळयतालो एक्सिडेंट जाले ते मोस्ट ऑफ द एक्सिडेंट आयदर सेल्फ, some are by after drinking. Now this how you can protect. म्हणजे प्रिवेंट कशें करतलो तूं, कोणाक प्रोटेक्ट करपाक शकता तूं असल्या हातून. आतां कोण रातचो 12 वरां ती पितलो आनी गाडी चलयतलो, अनलेस रातचे तुका सगळ्याक पुलीस दवरचे पडले हें घेवन, अल्कामिटर घेवन चॅक करपाक. अशें इट इज नॉट प्रॅक्टिकल न्ही. सोसायटी हॅज टू अंडरस्टँड. लोकांक समजुपा जाय. लोकांक बेजिकली समजुपा जाय जाल्यार आपूण खंय गेलो, पार्टेक गेलो, कितें गेलो, आय हॅड ड्रिंक, आय शूड नॉट ड्रायव. यू कॅरी अ ड्रायवर, गो इन सम अदर्स कार. अशें थोडे आतां काली एक्सिडेंट जालो पळय, ही हॅज गॉन अँड डॅश्ड अगेन्स्ट दॅट दीस. तर वॉट यू कॅन डू? कोण वील पुलीस बी एबल टू प्रिवेंट इट? What about murder? The murders and all, that is all right. That I agree that total this should be required in the night. आता काल मडगांव बी आमी पयलींच सांगलां तांकां रातचें मातशें हें करा म्हणून, रावंड अप करा, रातचें कोण मेळटा जाल्यार पळया 12 वरांचेर. आतां हालीं सगळे कडेन अशेंच जावपाक लागलां न्ही. फॅशन जाल्या ती सारकी. What is your viewpoint on one nation, one election? What is your view on one nation, one No, law and see, we have a Director General of Police who is considered as an efficient officer. And I am sure that if he is taking it very seriously, एक 2-3 incident जाल्या ताजे फाटल्यान they have started tightening the entire law and order. What is your view on one nation, one election?